आज निमाणे ते पवित्र आत्म्याचे फळ स्वदमन म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल ह्या विशयांत देवाचे उतार आमी आयकुया. स्वदमन म्हळ्यार आमचेर आमकां एक कंट्रोल, आमच्या कुडीचेर आमकां कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हे एक देवाचें वर्तन देणें जावन आसा आनी पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. देखून आमकां देवाचे उतार आज सांगता. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 9 अध्याय 25 वाक्य 1 Corinthians chapter 9 verse 25. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर संगतीनी मीत सांबाळता. बावोन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें सदान करचें पूण आमी बावोन वसनातलो मुकुट जोडचे खातीर सदान चलयता. देखून जायते तुमी स्पोर्ट्स आसात पळयतात. आज प्रत्येक जावन माराडोना ताचें डेथ जाला. तो व्हडलो खेळगडी, फुटबॉल खेळगडी. कितलींगी मेडलां ताणें जिखल्यात, कितलेंगी संवसारांत ताणें नांव सोडलां. संवसारांत जायते जण आज स्पोर्ट्सान पात्र घेतात आनी ते एक मुकुट म्हळ्यार ते एक गिफ्ट, ते एक प्रेझेंट तांचे तावन एक काण घेवच्या खातीर कितले पुरा मेहनत करतात. दीस आनी रात म्हणले बरी ताचे खातीर वावर करतात, ते प्रॅक्टीस करतात आनी गाले करतात. जाल्यार एक दीस ते जिखतात जावं येत पुरो. सर संगतीनी तांकां जीख मेळटा जावंक पुरो पूण तांकां मेळचो तो बावोन वस्तो तसलो मुकुट. एक काल एक शिल्ड जावंक पुरो, ह्या काल एक गोल्डन मेडल, ह्या जावंक पर सिल्वर मेडल जावंक पुरो ब्रॉन्झ मेडल. खंयचेंय एक तरी मेळचे खातीर ते मेळटा वय घरांत आमी दवरता, सजयता पुरा आमी इतलीं मेडलां जिखल्यांत म्हणून खंडीत. पूण एक दीस तें सगळें नाश जातलें. पूण ताच्या वर्थ मेडल जावन आसा. पूण आमी बावोन वसनातलो मुकुट जोडचे खातीर सदान चलयता. आमी बावोन वसनातलो तो मुकुट सर्गींच्या रासांत आमकां देवान दिवचो तो मुकुट जावन आसा. बावोन वसनात असलो मुकुट तो जोडूंक आमी प्रयत्न करीचे आनी त्या जोडच्या खातीर हे पवित्र आत्म्याचें फळ म्हळ्यार आमकां स्वदमन, सेल्फ कंट्रोल बारीक गरजेचें म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र आमकां सांगता 10 अध्याय 13 वाक्य 1 Corinthians chapter 10 verse 13. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो घटाय दितलो. हर एकल्यांक आमकां टेम्पटेशन म्हळ्यार ताळण्यो खंडीत जावन येतात. जेजूकी त्यो ताळण्यो आडिल्ल्यो त्या सैतानान पूण जेजून ताचेर जैत वेलें. आमकांय ताळण्यो येतात पूण सेल्फ कंट्रोल हें पवित्र आत्म्याचें फळ म्हजें तें आनी तुजें तें आसल्यार ह्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां जाता. कित्याक आमची कूड आमी कंट्रोल केल्यार खंयच्योय ताळण्यो आमकां ताचे वयर आमकां जैत जोडूंक जाता, ताळण्यांचेर जैत जोडूंक जाता. कित्याक तुजें तें सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार तुजी कूड तुवें कंट्रोल करचे बरी, तुजी कूड तुजें स्व नियंत्रीत करचे बरी. तुका एक गिफ्ट देवान दिवचें जावन आसा हें पवित्र आत्म्याचें फळ. देखून ताळण्यो आयल्ल्या वेळार आमी भियोवचें न्ही. ताळण्यो हर एकल्याक सांगती, हर एकल्या मनशाक येतात ताळण्यो पूण आमी ताचेर जैत व्हरूंक आसा. देखून देवाचें उतर चड आनी चड वाचल्यार तुमकां ताळणेचेर जैत व्हरूंक सुलभ जाता. देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार आमी जें कितें जैत कान घेता जाल्यार तें देवाच्या उतरांत. देखून देवाचें उतर तुजें तें भितर आसल्यार खंयचीय ताळणी तुजें जैत व्हरूंक शकना. बगर ती ताळणी आयली तुजें तें सलवता आनी तूं जैत जोडटाय. देखून तेसलोनिक बरयलें पयलें पत्र आमकां सांगता 5 अध्याय 6 वाक्य 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चातुर रावया. आमच्या कुडीचेर एक दोळो दवरया म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमच्या कुडीचेर एक दोळो दवरया. ह्या कुडीक जाय कितें तें आमी दिवंक वेचे नाका. ह्या कुडीक कितें जाय तें दिवंक गेल्यार एक दीस कूड तुजें तूं चलवतलें आनी तुजी कूड जिखतली. देखून ह्या कुडीचेर एक दोळो दवरूंक सांगता. तुज्याच कुडीचेर एक दोळो दवर आनी कुडीक कितें जाय तें मात बरें पडटा तें ताका दी. कितें वायटाक पडटा त्या कुडीक दिवंक वचनाका. कित्याक कुडीक जाय जाल्लें पळयल्लें पुरो जाय ह्या कुडीक. पूण तूं सत्राय कर, चातुर राव, जागृत राव म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जागृत राव, हेरां बरी न्हीद काडची न्ही आमी. देखून बगार जागृत आमी चतुर रावया म्हणटा. 2 Timothy chapter 1 verse 7 वार एक फेवरेट कोटेशन जावन आसा. 2 Timothyचें पत्र 1 अध्याय 7वें वाक्य
देवान आमकां भियोंक करता तो देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत आमकां बळवंत आत्मो दिला, मोगाळ आत्मो दिला आणि स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तुजी कूड स्वनियंत्रित करता, सेल्फ कंट्रोला काडता. देखून हे पवित्र आत्म्याचे एक फळ म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. पळया, स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां 3 संगतींनी आमकां तो पवित्र दिला. एक आमकां भियोंक करचो आत्मो दिवना, आमी भियेता जाल्यार भियासो आत्मो दुसरोच तो, देवाचो आत्मो न्ही तो. देखून आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला, बळवंत आत्मो दिला आनी स्वनियंत्रित करतो आत्मो दिला. देखून आमकां भियोंक आमी नजत खंयच्याय वस्तूंक कित्याक भियोवचे आमी बळवंत जावन आसा. कित्याक संवसारांत असल्या सर आत्म्याच्या की म्हजे ते आनी तुजे ते आसलेलो आत्मो मोलादीक आनी बळादीक आनी सत्यवन जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून फिलिपिकारांक बरयले पत्र सांगता 4 अध्याय 13 वाक्य, फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बळ दितेले सोय म्हळ्यार आमकां समेस्तांक बळ दितेले सोय. कोण आमकां बळ दिता? तो पवित्र आत्मो. ते पवित्र आत्म्या सोय सर संगती आमी करूंक शकता. सर संगती आमी करूंक शकता. ह्या संवसारांत अर्यकाचेर जैत जोडूंक आमी शकता. कित्याक आमकां बळ दिता तो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याचे फळ हे स्वधमान आमकां बळ दिता, आमकां घटाय दिता. त्या पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. देखून म्हणटा म्हाका बळ दितेले सवय सर संगती करूंक हांव शकता. बळ दिवचे पवित्र आत्म्यान, घटाय दिवचे पवित्र आत्म्यान, सनवाय दिवचे पवित्र आत्म्यान, देवाची भिरांत घालची पवित्र आत्म्यान, देवाचे उतर वाचताना ते समजून घेवची कृपा दिवची त्या पवित्र आत्म्यान, मग्न करून शिकोवचे पवित्र आत्म्यान. हर एक संगती पवित्र आत्म्यांत हांव येतात. देखून तुजे थंय आनी म्हजे थंय तो पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमकां बळवंत करता तो. म्हाका बळ दितेल्या सवय सर संगती करूंक हांव शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. गादीचं पुस्तक सांगता 16 अध्याय 30 आणि 2 वाक्या, प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 32. म्हणण्यो प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 32. झुजऱ्या प्रास सोसनीक मनीस बरो, झुजऱ्या प्रास सोसनीक मनीस बरो, सोसून व्हरता तो मनीस बरो. शहर स्वाधीन करतेल्या प्रास, शहर या आनी एक गांव स्वाधीन करतेल्या प्रास स्वनियंत्रण असलेलो मनीस, स्वनियंत्रण असलेलो मनीस बरो. प्रेज द लॉर्ड. स्वनियंत्रण म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल असलो मनीस बरो. हे पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा. स्वधमान म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल. ह्या स्वनियंत्रित करतो आत्मा आमकां दिला. आमची कूड ह्या खोटेपणांतावन, ह्या फातकांतावन, ह्या वायट थळण्यांतावन आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी देखून तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार आमी सरू संगती करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तत्गादीच्या पुस्तकात मुखार आमी गेल्या 18 अध्याय 20 आणि 1 वाक्या, प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 18 वर्स 21. मरण आणि जीवित जिबेचे अधीन आसा. जिबेचे अधीन आसा. ती मोगान वापरतात. ती जीभ पळय मोगान वापरतात. ती तिचे फळ खावंक ती पावतात. प्रेज द लॉर्ड. देखून सगळे जिबेर आसा. देखून उलयतना आमी मस्त आमी सोसणीकायेन उलयचे, मस्त आमी सांबाळून उलयचे. जे उतार खंय पडटा की म्हणून पळयचे. बेश्टेंत तरी उलयल्यार ताच्या हर एका उतराचे लेख दिचे पडटले निमाण्या दिसा म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आमी 17 काणगे उलयता आसतना देखून आमच्या जिबेरच आसा मरण आनी जिवीत. देखून जॉबाचो ग्रंथ आमकां सांगता 3 अध्याय 25 वाक्या, जॉब चॅप्टर 3 वर्स 25. जिबेर तूं कन्फेस करता जाल्यार, जर पॉझिटिव्ह तूं जिबेन उलयता जाल्यार तुज्या जिवितांत पॉझिटिव्ह घडटा. जर एका संगतींनी तूं नेगेटिव्ह उलयता जाल्यार नेगेटिव्ह तुज्या जिवितांत घडटा. म्हणून जॉब करेक्ट ताच्या उतरांनी सांगता ते पवित्र पुस्तकांत. जॉबाचो ग्रंथ 3 अध्याय 25 वाक्या, जॉब चॅप्टर 3 वर्स 25. जे हांव भियेता, जे कितें हांव भियेता ते म्हाका घडता. जे म्हाका आकांतान भरता, जे कितें म्हाका आकांतान भरता ते म्हजेर येता. पळय सगळे जिबेचेर आसा. जे आमी चिंता पळय फाल्यां कितें कांय म्हण घडटा कोणाक खंडीत घडटा. देखून केन्नाय आमी आमच्या जिवितांत पॉझिटिव्ह आसाचे. आमी सकारात्मक आसूं नजो. सगळे आमी सकारात्मक, नकारात्मक आसूं नजो. सकारात्मक म्हळ्यार पॉझिटिव्ह, नकारात्मक म्हळ्यार नेगेटिव्ह. देखून पॉझिटिव्ह आमी आसाचे म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गादीचं पुस्तक आमकां सांगता 25 अध्याय 20 आणि 8 वाक्या, आमच्या आत्म्याचे संयम नातलेलो मनीस
वंती कोसळून पडलेल्या उक्त्या शाराबरी म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक पळया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 28 आत्मसंयम नसलेलो मनीस आत्मसंयम म्हळ्यार तुजेंत संयम तुजेंत कंट्रोल तुजे ते नातुल्लो मनीस वणटी कोसळून पडलेल्या उक्त्या शहराबरोबर वंटी कोसळून पडलेले उक्ते शार कशें जायत सगळ्यांनी वेतात सोलून वेतात तेणे वेण्यात ताका एक प्रोटेक्शन म्हणले ना ताका एक ओनंद म्हणली ना खंयचे ना सगळें पडून गेला कोसळून गेला तसलें जिवीत म्हणटा सेल्फ कंट्रोल नासलेलें जिवीत देखून थोड्यांक पळय कंट्रोल करूंक जायना बॉडी कितें जाय तें सगळें ताका खाणगेवंक तयार आसा कितले खर्च करनी काल म्हणी करनी तो त्या बॉडीक संतोष करूंक त्या कुशलकाय करूंक तो पळयता पूण ही एक दीस सगळी बॉडी नास जाता जाल्यार त्या बॉडी वटी तुजो आत्मय नास जाता म्हणून चिंतून पळयचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आत्मसंयम म्हळ्यार तुजो तो कंट्रोल तुवें दवरिचें जर तुजो तो कंट्रोल तूं करूंक शकनाय जाल्यार तुज्या कुडीचेर तुका कंट्रोल ना जाल्यार तूं कोसळून पडलेल्या वक्त्या शारा बरें म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक सगळें तुका धाड घालतले एक दीस खबर करतले तुजें जिवीत सगळें हे सगळे खोट्यो शक्ती तुका रेवडून घालतल्यो आनी तुजें जिवीत भिरंकूळ जातलें ताचेतान भायर येवंक तुका सादत जावचें ना मोगाच्या भावान बहिणी देखून आमी सत्र आयकान घेवचें आमचें प्रोटेक्शन आमी केदाळ आयकान घेवचें तिताक बरयलें पत्र सांगता पयलो अध्याय 8वें वाक्य टिटूस चॅप्टर 1 वर्स 8 सांगता पूण सैऱ्यांक सत्कार करतलो कोलो मनीस जे सैऱ्यांक सत्कार करतलो बरे सालीक प्रोत्साह दितलो बऱ्या सालीक प्रोत्साह दितलो शानो प्रामाणिक भाग्यवंत आणि स्वनियंत्रित असलेलो जायजे प्रेज लॉर्ड हालेलुया तूं एका कुटुंबांत सांदो जाल्यार एका कुटुंबांत वडील जावंक पुरो वा कुटुंबांत तुमी वडील जावंक पुरो ह्या कुटुंबांत तुमचो एक पात्र आसा तुमी केलता जावंक पुरो पूण तातूंत तुमी कशें आसाचे म्हूण सांगता सैऱ्यांक सत्कार करतलो बऱ्या सालीक प्रोत्साह दितलो शानो प्रामाणिक भाग्यवंत आनी स्वनियंत्रण करतलो स्वनियंत्रण आसलो जायचे स्व म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल आसाचे देखून पवित्र पुस्तक सांगता अशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत सत जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी देवाचें उतर आमी क्लेम करून मागता आसतना त्या उतराची सकत आमच्या जिवितांत येता आनी ती सकत आमकां सर वायटांतल्या सुडका दिता सेल्फ कंट्रोल दिशा करता देखून देवाचें उतर तुमी वाचून खंयचें उतर तुमकां बरें लागता कोटेशन आसा थंय एक पोंद एक लायन घाल तें उतर तुमी बरें करून क्लेम करून मागा थंय दाळा ती सकत आमच्या जिवितांत येता ती कित्याक देवाचें उतर सांगता देवान उलयल्लें हर एक उतर काम केल्या शिवाय फाटीं वचना इसाया प्रवादीचें पुस्तक 50 आनी 5 अध्याय 10 आनी 11 वाक्य सांगता इसाया चॅप्टर 55 वर्स 10 and 11 सारकें आमकां एक विवरण दिता देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशें काम करता गे म्हणून कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन सकला पडतात आनी वंप्याक बीन दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफळ करतात तांतो किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय तें उदक फाटीं वचना तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता सर्वेस्पर देवाच्या तोंडांतले भायर सरचें तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी खुशी पळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देखून देवाचें उतर आमी क्लेम कर मागायचें देवाचें उतर हालीं आमी मागणी केल्या पूण देवाचें उतर हर एक प्रॉमिसस हर एक भासावणी आमी क्लेम कर मागल्या वेळार तुजें मागणें निर्फळ जावंक साद आसा पूण देवाचें उतर निर्फळ जायना मोगाच्या भावा आनी भयणी तें तुज्या जिवितांत काम केल्या शिवाय आज तुमी जर देवाचें उतर आयकता जाल्यार तुमच्या मोतीन कान घेता जाल्यार तुमच्या काळजांत कान घेता जाल्यार हें उतर देवान कितें करूंक तुमच्या जिवितांत धाडलां तें केल्या शिवाय देवा तें फाटीं वचना तुमचें तें रावता संपूर्ण करता तुमकां बरें करता तुमकां सुटका दिता ताच्या मागीर तें भायर वता मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून देवाचें उतर आमी चड वाचीचें प्रॅक्टीस करचें म्हणटा रोमाकाराचें पत्र आमकां सांगता 12वो अध्याय 2 वाक्य रोमन चॅप्टर 12 वर्स 2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं दी आमची मनां नवी जावं दीत तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं जेजू कशें ताबोर दोंगरा रुपांतर जाल्लो तशें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत रुपांतर जावं दी
तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हणून देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडून तुम्ही सोदून काडूंक पावतल्यात देवाची खुशी तुमच्या जिवितांत देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत हांवें पयलीं सांगलें कितलीं वर्सां देवाची खुशी कितें म्हणून हांव समजनातलो देखून हांव कश्टान पडलो देखून हांव निराशेन गेलो देखून हांव सलवणी सगळें ह्या संवसारांत हांवें आपणायलें कित्याक देवा एकच एक म्हजी मिस्टेक जावन आसली म्हजी चूक जावन आसली कितें देवाची खुशी कितें म्हणून म्हज्या जिवितांत हांव सोदून काडूंक शकना देखून म्हजी इतलीं वर्सां म्हजी काबार जालीं सगळें जिवीत हांवें पाड केलें देखून आज जेन्ना देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जालें देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत कितें म्हणून जालें ताका हांवें प्रोत्साहन दिवन देवान म्हाका वयर केलो आनी हें सगळें आज कितें जाता जाल्यार ही देवाची खुशी देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत केल्लें जावन आसा तशेंच म्हज्या भाव आनी भयणी आज तुमी जी कोण हें आयकतात या तुमी पळयतात आज तुमच्या जिवितांत एक देवाचें येवजण आसा म्हज्या भाव आनी भयणी तुमकां निराशपणाक व्हरतलें न्ही तुमकां सलवणेक व्हरचें तसलें न्ही तुमकां रिणांत बुडोवचें तसलें न्ही बगर जायते वन जावचें संवसारांत तसलें देवाचें येवजण तुज्या आनी तुज्या कुटुंबाच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आज आसा म्हज्या भाव आनी भयणी देखून आमी पयलें सोदून काडिजे आमचे जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणून आमी सोदून काडिजे तेन्ना खंयचें बरें आनी बरें देवाक मानतात तसलें आनी संपूर्ण तुम्ही समजून घेतले म्हणून तुम्ही समजून घेतले संपूर्ण खंयचें देवाक मानता तसलें खंयचें ह्या तुमच्या जिवितांत मुखार वचून खंयचें बरें म्हण तुमी सोदून काडून पावतले योग संगती पुरो आमच्या मोतीक वसनात मोगाच्या भाव आनी भयणी आमचे चिंताप चड जावन संवसारीत आसा संवसारीत आमचे चिंताप आनी संवसाराचे चिंताप काणग्यान मुखार वचून आमी कश्टांत अनवरांत आमी सांपडटा देखून एक घडी भर आमी बसून मागून एखाद्या वेळा देवाची खुशी कितें म्हणून आमच्या जिवितांत आमी समजून काण गेल्यार आमकां सलवणींत ना आमकां जैत असो मुकुट देव आमकां दितलो आनी ह्या संवसारांत ती आमकां जैते वंत करतलो म्हज्या भाव आनी भयणी देखून हें आमी समजून काणगेचें आज आमच्या जिवितांत जाकोबाचें पत्र सांगता पयलो अध्याय 19 आनी 20 आनी 21 वाक्या जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 19 to 21 म्हज्या आती मोगाच्या भाव म्हज्या आती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो इतलें तुमी बरें करून जाणा इतलें तुमी बरें खर जाणा जाया हर एक मनशान जाय जई हर एक मनशान जाय जई आयकोंक सुटसुटीत पूण उलोवंक सावकास राग करूंक सावकास तुमी जाय जे कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड येता म्हज्या भावान आमचो राग आसा पळय एका घडयेक आमचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड येता विरोध येता म्हज्या भावानी भयणी देवाचे उतर सांगता ह्या पासून तुमचे ते बरोवन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा मेळेपण आनी खोटेपण तुमी पयस करा देवान तुमचे ते लायला फीड केला म्हळ्यार एक कशें आमी जड एक भुमींत लायता तशें देवान आमकां पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत लायल्यांत आमच्या भितर ती आसात आनी तुमकां तारण दिवंक शकता ते आनी ती तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घे देवाचें उतर आमकां तारण दिवंक शकता तें तुमी नम्रतेन घेया म्हणून देखून आजकाल कितलींय समस्यांनी रवडून गेल्लो लोक आसा कितलींय समस्यांनी रवडून गेल्लीं घोव बैलां आसात कितलींय समस्यान भरलेली आमची युवा जाणां भुरगीं आसात तांकां आयकोंक कोणी ना ती कोणा कडेन सांगतली आज आमकां फुरसत ना एक घडी भर हांव वयबा पयस जाल्यार आयकोंक तयार ना आमच्या भुरग्यांचे समस्या तूं वच वयबा म्हणून खंयचे गी एक फेसबुकार गी या वॉट्सॅपार गी या आनीच्या युट्यूबार गी आनी खंयच्या टीव्हीर गी भिडून आसता सोडल्यार आपल्या भुरग्यांचे समस्या सयत आयकोंक आज आवय बापायक फुरसत आसना भाव भयणीक फुरसत ना देखून आमी आयकोंक सुटसुडीत जायचे उलोवंक सावकास जायचे देखून थोड्यांचे समस्या आमकां आमी वस्तू जाणां कावन्सिलिंगा खातीर फोन करता आसतना आमी आयकोवचें एक घंटो एके फावटी आमी आयकता आयकल्या बरा कितें जाता ताची अर्दी पिडा आतां इंत बरी जाता कोणें म्हणे आयकलें न्ही म्हाका देखून आज मनशांक आयकोंक वेळ ना देखून आमी आयकोंक वेळ करया न्ही कुटुंबाक इल्लो वेळ दिवया थोडी वरां तरी संजेच्या पळय कुटुंबांत दिया आमी कुटुंबांत दिया
आवय बापाय सांगता मेळोन भुरग्यांक सांगता इल्लेशें आयकोंक कोणाचे समस्या जाल्यार आयकोंक तशेंच आमचे शेजारा जावंक पुरो तांच्यो खबरो आयकोंक कितलो टायम दिता पळय तशें की तांचे इल्ले तांचे तिल्ले कितें आसा तांच्या जिवितांत पळय तें आयकोंक आमी इल्लें प्रयत्न केल्यार बरें म्हण दिसता म्हज्या भाव आनी भयणी आयकोंक आमी सुटसुटीत जायचे उलोवंक सावकाश पळय कोणें एकल्यार उलयलें जाल्यार ताणें आयकोवच्या बदलाक ताणें उलोवणी जालें फाटीं तांकां जाप दिवनी जालें तांकां उलोवंक सोडिना उलोवंक सोडिचें हर एकल्यांचे समस्या परिहार जावचे तांकां उलोवंक सोडल्या वेळार उलोवंक सोडया वगेत रावा आयकया आयकोंक टायम आसा तुमी आयकया हाच्या मागीर तांकां बरी करून जाप दिया ते दळां राग करूं की तुमकां सावकास आनी मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड येता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जे कितें तुमचें तें बरोवन आसा तें मेळेपण आनी कटेपण पयस करा देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारान तुमचें तें लायलां तें देवाचें उतर आमचे भितर घाला आमचे भितर ल्हानपणांतावनूच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घाला तें तारान दिवंक शकता आमच्या जिवितांत आनी आमकां नम्रतेन तें घेवंक आमी शकता तें देवाचें उतर गादीचो पुस्तक सांगता 20 आनी 9 अध्याय 11वें वाक्य Proverbs chapter 29 verse 11 अशें सांगता मूर्ख मनीस आपलो राग दाखयता पूण बुद्धवंत मनीस शांत रावता कोण बुद्धवंत मनीस मात शांत रावता मूर्ख मनीस आपलो राग दाखयता मुखार दाखयता कोणी उलयतना पाड उलोवन जालें ना सावकासान पयले राग पळय आज एखाद्याला तुमकां एकल्या आडेन झगडें करूंक आसा जाल्यार झगडें करनाका ओके शांत रावा फाल्यांच्या दिसा तें झगड्यांत ना जाता मस्त संगती अश्यो घडतात देखून हर एक संगतीनी रागानंत पुरा फाटीं दिल्यार पुरो रिलेशन आमचें पाड जाता पुरो संबंध आमी बिगडता कुटुंबांत देखून सावकास कान घ्या उलयनाका तक्षण दुसरे दिसा ओके सांगले जाल्यार काल उलयले ते कित्याक तशें उलयले मगान उलयले जाल्यार जाता ना कित्याक तितलो राग समजून कान गेल्यार पुरो जाता सारकें जाता देखून गडबड राग मुखार राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड येता देखून असल्यो संगती मूर्ख जावचे नाका आमी बगार आमी बुद्धवंत जाया आनी शांत रावया जुवांचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 8वें वाक्य सांगता 1 John chapter 1 verse 8 तुमी काडटात ती मिनत आमचे तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशें तुमी सत्र्यान आसा जाय आमी मस्त वावरता तुमी आमी मस्तपटी सांगचे थोडी गो बायलां कितली 50 नी 60 वर्सां सरी बायल्या गांवांत गळून आसात हांगा गांवांत अशें एकच भुरगें ह्या भुरग्याक एका भुरग्या खातीर खाल्याक तितलें तुमी घडचें कोणा खातीर करून दवरता ती वेगळी येवन सेटल जायना गांवांत बरें करून सेटल जाया एका भुरग्या खातीर दोगां भुरग्यां खातीर तितली मिनत काडची म्हण आसा की पूण जाल्यार तुमी मिनत करता कोणा खातीर त्या भुरग्यां खातीर न्ही गे त्या भुरग्यां खातीर तें बरें जायचें ताचें जिवीत कित्याक आमचें एक मोण आसा हांवें पळयल्लें हांवें चिंतिल्लें तेन्ना कित्याक म्हळ्यार आमी भोगिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक येवं नजो म्हणून आमची एक सत्राय भुरग्यांक कश्ट ताणें येजे तांणी तांचेतल्या गळोवंक शिकचे आमी कितें जोड धरल्यांत तातूंत तांचें जिवीत आपणाक गेल्यार तांचें जिवीत पाड जातलें आमीन तांच्या भुरग्यांचें जिवीत पाड केल्लें बरी जातलें देखून भुरग्यांकय तांच्या इतल्याक तांकां काम करूंक आमी सोडिचें आनी तांच्या पांयांनी तांकां उबें रावंक तांणी आमी सोडिचें ते दळां मात्र आमकां मस्त कित्याक आमी काडटा ती मिनत आसा पळय आमी करता तो वावर आसा पळय प्रतिफळ दिनासतना वचूं नजो हर एक संगती प्रतिफळ जोडिचें आमी आनी सत्रायन आसचें देखून आमी केल्ल्या आस्तबदक्यांत आमी नासताव नसो नजो आमच्या पाड सवयांनी आमी नासताव नसो नजो देखून आमी समजचें एफिसकारांचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 12वें वाक्य आमचें झूज आसा पळय मनशां विरोध न्हय आमचे झूज कुटुंबाच्या विरोध नाही आमचे झूज भावा बहिणी विरोध नाही आमचे झूज आवय बापाय विरोध नाही आमचे झूज भुरग्यां विरोध नाही आमचे झूज कोणा विरोध नाही देवाचे उतर सांगता आमचे झूज कोणा विरोध म्हूण सांगता पळया आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही आमी एकामेका झुजोंक नजो आमचे झूज मनशा विरोध नाही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्याने अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध म्हळ्यार खोट्या सत्या विरोध या देवसारा विरोध या काळोखाच्या सत्या विरोध आमचे झुज ते आमी झुजचे सोडटा आनी हांगा कुटुंबा विरोध झुजता भावा विरोध बहिणी विरोध झुजता आवय बापाय विरोध झुजता आस्त बदका खातीर झुजता ह्या जाग्या खातीर झुजता आनी आवयच्या भंगारा खातीर थोडी झुकतात आवयच्या कपड्यां खातीर झुजची जायती जाणां आसात कसले पुरा सवय हें पुरा आयकोन आमकां पुरो जाला
देखून आमी सांगचे इतल्यांत संवसारांत तुमी आसतना झूज मांडा तुमच्या झुजांत आत्मीक झूज आसोंकूच जाय मनशाच्या जल्मांत मरता म्हणसर आत्मीक झूज तुमी झुजोंकूच जाय तुमी संवसाराचेर जैत वरायचे जाल्यार ह्या खोटेपणाचेर जैत वरायचे जाल्यार ह्या देवसाराच्या पदवेचेर जैत वरायचे जाल्यार हे आत्मीक झूज बारीक गरजेचे आनी आत्मीक झूज तुमी झुजता जाल्यार खंडीत हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत जिखतले कशें सोमी ह्या संवसारांत जिखलो तशें आमी ताची भुरगीं ताची परजा आमी जिखतले कित्याक देवान आमकां वाट दाखोवन दिल्या आमच्या झुजाची वाट कशी लेगी म्हणून आमची झुजाची वाट हातेरान धरून वयची न्हय बगर आत्मीक बुरुजां नाश करची तसली देवाच्या उतराची सकत काण घेवन आमी झुजाक देवच्या मगच्या भावा आनी भयणी तेन्ना देवाचे उतर तुजे ते आसा देवाचे उतर तुज्या काळजांत आसा मोतीस आसा खंयचीत खोटी सकत तुज्या मुखार रावंक साधना कित्याक 1 John chapter 5 verse 18 सांगता जुआंचें पयलं पुस्तक 5 अध्याय 18 वाक्य सांगता देवाचो भुरगो पाता की खरी ना बगर बापाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त ताका राखता सैतान ताका हात सयत लायना मगच्या भावा आनी भयणी देखून आमचे झूज कुटुंबा विरोध न्हय आमचे झूज भावा भयणी विरोध न्हय आमचे झूज आवय बापाय विरोध न्हय आमचे झूज आमच्या कुटुंबाच्या विरोध न्हय आमचे झूज आमच्या शेजारा विरोध न्हय आमचे झूज देवसारा विरोध आमचे झूज खोटेपणा विरोध आमचे झूज त्या काळोखाच्या सक्ते विरोध ह्यो आमकां पाड करतात आमचे जिवीत नाश करतात आमचो आत्मय आमकडे त्या खेस्तेक व्हरूंक पळयतात देखून हे समजून काण घेया देवान दिल्लो आत्मो आमकां ह्या संवसारांत आमी फाटीं देवाक दिचे देवसाराच्या हाती वचूंक सोडून वचो आत्मो देखून आमी झूज मांडीचे ह्या संवसारांत मगच्या भावा आनी भयणी हे झूज निरंतरी आज आसा फाल्यां तुवें झूज सोडूंक जायना हे निरंतरी तुज्या जिवितांत जल्मांत हावन आवयच्या गर्भांत हावन फोंडाच्या गर्भा मुसर मातयेच्या गर्भा मुसर हें झूज जावन आसा आत्मीक झुजान तुवें आनी हांवें जिखचे तुवें आनी हांवें जिखचे मगच्या भावा आनी भयणी नांतर मगच्या भावा आनी भयणी आमचे आत्मा आमी लॉकडावन करून रिस्केर पडता करना म्हणून आमी चिंतूंक जाय हे सगळे संगती देखून कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 7 अध्याय 5 वाक्य सांगता 1 Corinthians chapter 7 verse 5 सांगता हे हक एकामेका इन्कार करिनाका आमी प्रत्येक जावन घोव बायलां आज कितले झगडे करता कितले मारामारी करता कितले एकामेका कितली जाणां आजच म्हाका आत्तां एक फोन आयिल्लो एक भयण म्हणटा म्हजो पूत काजार जाला काजार जावन आज ताका भुरगीं ना म्हणून तो खतीन कांगाल जाला आनी म्हणटा तुका सोडटा आनी हांव जुगत करता आनी ती आवय रडटा म्हजो पूत मालगडो पूत ब्रदर मागा म्हणून आज आमी ताजे खातीर मागला आमी मागणें सकाळीं वडलूच आमी मागणें दवरला फस्तत त्या भावाक सुटका मेळच्या खातीर असली कुटुंबां पळया देखून आमी घोव बायलांनी कशें जियेचे घोव बायलांनी कसो संबंद जोडीचे म्हणून देवाचें उतर सांगता आमकां एकामेका हक्क आसा बायलेक चेर घोवाक हक्क आसा आनी घोवाचेर बायलेक हक्क आसा एक हक्क आमकां रेस्पेरा मारिफात देवान दिल्लें तें ही बासावणी जावन आसा हे हक्क तुमी एकामेकाक इन्कार करिनाकात कशें करचें बी जाल्यार दोगांयची कबलात आसूंक जाय तेय मागणें करच्या खातीर थोडो काळ मात्र तुमी सेपरेट उरयेत उपरांत परत्यान तुमी सांगता येया ना जाल्यार तुमचें स्वादमान तुमचें सेल्फ कंट्रोल उणें जायत आनी सैतान तुमकां नाडीत देखून आमकां चड जावन हे रिस्केर पडलां आज आमच्या पवित्र सभेंत जायते डायवर्स रास पडल्यात कोर्टांनी आज कित्या खातीर अशें घेता एकामेका आमी समजून काण घेना हे स्वनियंत्रण म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोलाचे फळ तांचे ते नाथिल्ल्या वरवीं मगच्या भावा आनी भयणी आज एकामेका झगडीं जातात एकामेका नापसंदाची चाल बायलेक पळयल्यार घोवाक जायना घोवाक पळयल्यार बायले जाल्यार अली परिस्थिती आज मस्त बरी कुटुंबां आसात मस्त बरी घोव बायलां आसा सांगाता जियोवची आज आमकां पळोवंक मेळटात कितली ती सादारण हांवें पळोवची म्हळ्यार 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलींची मात्र जोडी पळोवंक मेळटात नवी जोडी कित्याक जाले कित्याक हांचे भितर घुसपट गोंदळ जाता नवे जोड्या भितर कित्याक आज कितले सेगी चेरके भुरगे आसात काजार जावंक भियेतात कित्याक कितले जाणांचे काजार जाल्ल्या बरा डायवर्साक एप्लाय करचे मामुली जावन जालां कित्याक देवाच्या उतराची समजोनी अंकाना देवाची भिरांती अंकाना खाली एक काले फॉर्मेलिटीज म्हणले बरी वचून रस्पेर जातात सोडल्यार देव तांचे थंय काम करतात देवान ते जोडीला मनशान मोडी नाय म्हण सांगलेली उतरां आज मनीस विसरून गेला आनी आपल्यात संत कुशेन जियेती आसा देखून आमकां हे पवित्र आत्म्याची फळां गरजेची मोग संतोष समाधान सुस्निकाय बरेपण बळेपण
दयाळाय आनी स्वादमान ह्यो सर संगती मोग संतोष समाधान सुस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासवन बळेपण स्वादमान ही 9 पवित्र आत्म्याची फळां आमकां बारीक गरजेची देखून आज आमी सविस्तार जावन हे 9 पवित्र आत्म्याची फळां एका दिसा एक फळाचे विवरण आमी आयकले ह्या फळांची गरज कितें आमच्या जिवितांत कितें आमचें तें एक्टिवेट करता जर ही पवित्र मोगाच्या भावानी भयणी देणी गरजेची न्ही फळां गरजेची देणी आसलो मनीस जाल्यार नास जावंक साद आसा पूण पवित्र आत्म्याची फळां आसलो मनीस केदीस नास जायना मोगाच्या भावानी भयणी देखून आमी हें समजून काणगेचें आनी आज ही फळां पवित्र आत्म्याची फळां 9 फळां आज निमाणें तें स्वादमान सेल्फ कंट्रोल आमी कान गेले आमच्या जिवितांत कशें आमी सेल्फ कंट्रोल दवरिचे देखून आज तावनो तुमचो कंट्रोल पवित्र आत्मा करून दी तुमी करचे न्हय तुमचो कंट्रोल पवित्र आत्मा दी पवित्र आत्म्याक तुमची कूड ओपून दिया पवित्र आत्म्याक तुमचें जिवीत ओपून दिया पवित्र आत्म्याक तुमचें कुटाम ओपून दिया तेद्या वेळार सगळें पवित्र आत्मा चलयतना तुमकां कांय टेन्शन करीचें म्हणना तुमकां कांय वरीस करीचें म्हणना समाधानान आनी सुस्निकायेन तुमचें कुटाम चलोवन व्हरूंक देव तुमकां पवित्र आत्म्या मार्फत शिकयतलो आनी तो पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां सर्व रितीनी आमचो रक्षक जावन आसा आमचो सांबाळणार जावन आसा आनी आमचो पोशक जावन आसा आमकां मागिल्ल्या तक्षण आमकां कुमक करून घेवचो जावन आसा देखून पवित्र आत्मा राखून रावता कोण म्हाका हेल्पाक आपयता गे म्हणून तो जावन आसा हेल्पर तो कुमकेदार कुमकदार जावन आसा देखून ताचे केदाळे कश्टांत आसतना अनवर आसतना पिडेशिल्ले आसतना निरासपण आसतना सलवणेंत आसतना रिणाचे भार तुमकां दोसतना मंगळाच्या जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याक आपया आनी तो पवित्र आत्मा तुमकां सोर वायटांतले सुटका दितलो देखून ही पवित्र आत्म्याची फळां आसतना आमी मागया ही 7 आनी 8 आनी 9 फळां आमी आज सगळे विवरण आज एक आखेर करता हे 9 फळां आमी 9 दिसांनी आमी असो नियाळ केलो खंडी जावन ही फळां आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमी आज विशेष तरेन मागया आनी आमचे जिविती सुफळ जावं दी म्हणून मागया